स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सांतेनेत सावन वडाचे झाड रिलोकेट केले. झाड वरून कांपाल ग्राउंडार रोयिल्ले. पावस गेलो मात झाड जगपाक पावले ना. झाड वेल्यान मेले म्हूण आता जाणकारांनी स्पष्ट केला. नवीन हे झाड काढून लायिल्ले ताच्या उपरांत एका वर्सान पयल्या हे झाड आमकां मेल्लें अशी बातमी सगळे पळोवपाक मेळटले. सो आमी पळोवपाक गेल्ले ते म्हणल्यार कांपाल्लो झाड जिते आसा काय ना म्हणून. पण प्रत्यक्षान पयल्या अशें दिश्टी पडटा की वयले जो पाड आहा झाडाचो तो मेल्लेलो आसा, बट सकयल पळोवपाक मेळटा ते अजुनूय जिते आसा आनी ताका सद्या कोंब येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. हे आमकां अजुनूय पळोवपाक मेळटा. झाडाविशीं डॅनियल डिसोजा कितें म्हणटा आयकात. That this banyan tree could not withstand the monsoons and the waterlogging. So what I want to say to everybody, whenever you all are transplanting, please transplant at higher altitudes. So this was one of the main reason, waterlogging at the base and too much surplus rain we had this year, which caused the banyan tree to rot. But nevertheless, the banyan tree is throwing out new shoots from the base of the old banyan tree. So it is showing that there is some life or growth at the base of that banyan tree. आता पर्वरे कॉरिडॉराक आडखळी येता म्हूण सरकारान खापरेश्वर देवळा कडले वडाचे झाड रिलोकेट केला. हो वड जगोवपाक सरकाराक येस येतले काय ना ताचेर आता प्रस्न उप्रासल्यात. झाड रिलोकेट करतना कितें जतनाय घेवची पडटा ताचेर आता जाणकार उलोवपाक लागल्यात. तातूंतल्या कितल्या गजालींचो अभ्यास जाला तोवूय प्रस्न. पेडणेच्या मोपा विमानतळा खातीर आणि राष्ट्रीय महामार्गा खातीर कितलींशींच झाडां कापल्या उपरांत आता खंयच्याय प्रकल्पाक आडखळी येता जाल्यार ती झाडां जाता तितली रिलोकेट करपाक सरकार यत्न करतना दिश्टी पडटा. रिलोकेट करता ते बरें आसा, मात ती जगोवपाक सरकाराक येस येता काय कितें ताचेर मात प्रस्नचिन्ह. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे आनी रुपेश राऊत.